प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुअर्थमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 22 ते 25 पर्यंत. लूक चॅप्टर 9 वर्सेस 22 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणटे मुखेल याज्ञीक आनी 2 शास्त्री ताका भायर येतले आनी जिवेशी मारतले, आनी देव ताका तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. हें सगळें ताचे विशीं देवाची खुशी. कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत, तांणी आपणाच्या खुशेची वाट सोडची. दर दिसा आपलो कुरी सुकोवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव ओगडायतली, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपणाचोच इबाड हो आपणाचेच गोट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शुअर्थमान आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आमकां शिकयता कशे भाशेन आमच्यान ताजो पाटलाव करूंक जाता. आनी आयज बाबणीनो तो 23 वडीन आमकां कितें म्हणटा, तो म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खोशी आसा जायत, ताणें आपणेचीच खोशेची वाट सोडची. दर दिसा आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदता ती आपलो जीव होगडायतली, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायतीत ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. आयज बाबडीनो, ह्या 2 उतरांचेर आमी आयज आमचो नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा? जेजू आमकां सांगता, तो म्हणटा की आमी खरेपणी ताजे पाटलावदार जावंक सोदता जाल्यार आमी ताजे पाटलावदार जात तें बरें, पूण हर एक पाटलावदार ताजो एक शीस जावपाक गरजेचो. म्हणटच आमी पाटलावदार जाले बरें आहा, आमी ताजें सोत मानता तें बरें आहा, पूण आमी शेकी एक ताजो शीस जावपाक गरजेचो. कित्याक भाव भयणीनो, देवाची येवजण जावन आसा आमी जेजू सारकीं जावंक, ताज्या पुता सारकीं जावंक, देवाच्या पुता सारकीं जावंक. म्हणटच आयज जेजू आमकां शिकयता की कोणाक आपलो ताजो पाटलाव करपाक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणेचीच खोशेची वाट सोडची. भाव भयणीनो, आमी सदांच आमचे खोशेची वाट सोदता, आमी आमचेंच करूंक सोदता, पूण देवाची खोशी जावन आसा देवाचें उतर. म्हणटच जेन्ना देवान आमकां सांगलां, जेजून आमकां सांगलां की आमी आमचे खोशेची वाट सोडूंक जाय, म्हणजे आमची खोशेची वाट सोडली जाल्यार आमी देवाची खोशेची वाट करूंक जाय. आनी देवाची खोशेची वाट करूंक जाय जाल्यार सोदूंक जाय जाल्यार आमी ताच्या उतरान रिगून रावंक, तें उतर आमी पाळूंक गरजेचें. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी खूब पाटी आमी धर्म करता, आमी इगोर्जेक वेता, मागणें करता. एक पाटी जालें नश्ट भाशेन नश्ट केलो, जेवण जालें ते भाशेन आमी धर्म करता. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा आमी आमची खोशेची वाट सोडपाक गरजेची. आनी खोशेची वाट सोडूंक म्हणजे आमी तें उतर आयकोन, तें उतर आमी सजमून, आमच्या मनाची नडसणणी करून तें उतर आमी आमच्या काळजान सांबाळून तें उतर पाळूंक एकदम गरजेचें. दुसरें बस जेजू म्हणटा आमी दर एक दीस आमचो खुरीस उखलचो आनी ताज्या फाटल्यान येवचें. म्हणजे आमी पळयता की जेजूक आपलो खुरीस उखलचो पडलो आनी ताणें तो खुरीस जो उखल्लो ताजो खुरीस नासलो, ताणें कांय पातक करूंक नासलें, ताका कसली आज्ञा नासली की ताच्या पातकांक लागून ताका खुरीस उखलचो पडटलो म्हणून. पूण बाबणो, आमी खुर्साचेर आमकां मरण फावो जावंक जाल्लें आमच्या पातकांक लागून. जेजू आमचो खुरीस घेता आनी तो आतां तो खुर्साचेर आपलो प्राण सोडटा, आपलें रगत वारयता. तो जेन्ना जेजून आमकां खुर्साचेर मरण आमकां आमचें तारण केलां, आमकां सुटका दिल्या, आनी तो आयज आमकां सांगता की आमी आमचो खुरीस दर एक दीस उखलचो. हो खुरीस म्हणजे कितें? एक खुरीस पळयत जाल्यार बाबा खुर्साक 2 भाग आसात, 2 वांटे आसात. एक वयर ते सोकला आनी उजव्या हाताक ते दाय हाताक थान. आमी पयलो वांटो पळोवया, वयर सोकला तो.
वयर सोकला तो वांटो जो खुर्साचो आसा जावन आसा आमचो संबंद देवाशी. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर पाळटा, आमी देवाचो मोग अनुभवता. आनी बाबणेनो, देवान आमकां सांगलां की आमी ताचें उतर पाळून गरजेचें, कित्याक जितलें आमी देवाचें उतर पाळटा ताचो मोग आमचे भितर व्हांवता, आमी ताचो मोग अनुभवता. आनी जेन्ना आमी ताचो मोग अनुभवता, आतां आमच्यान आमच्या पेल्याचो म्हणजे उजव्या हाताक ते दाव्या हाताक जे वांटो आहा तो खुर्साचो, तो जावन आसा आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी. तर वयर सकला वांटो जो आसा खुर्सार आमचो संबंद देवाशी, आनी उजव्या हाताक ते दाया हाताक जावन आसा जो जेजून आपले हात घातलेले, तो जावन आसा आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी. म्हणटच जेन्ना आमी देवाचो मोग अनुभवता, खरेपणी आमी ताचें उतर पाळटा, तें उतर सत मानून आमी तें उतर कोत्ता, देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता आनी देवाचो मोग आमचे भितर सारको भरून आसता. आनी जो मोग आमी अनुभवला तो मोग आमच्यान आमच्या पेल्याक, आमच्या भाव भयणांक आनी आमच्या दुस्मानांक पासून दिवंक जाता. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार, आमी खरेपणी देवाचें उतर करूंक ना जाल्यार, आमी फकत देवाचें उतर एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडलां जाल्यार, ह्या क्वरेजमाच्या दिसांनी आमी देवाचें उतर आयकुया, ताचे उतराचेर नियाळ करुया, तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया आनी तें उतर आमी आयकून, तें उतर आमी पाळून आमी खरेपणी देवाचीं भुरगीं जावन आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.